Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळे आम्ही बसया आणि आमचो नियाळ आमी दवरचया. मोगाचे न्हू कुटुंबा जिविता विशीं आमी नियाळ करनासल्या आतां कुटुंबांत आमी आमच्या भुरग्यांक खंयच्या रितीन वाडोवंक जाय म्हणले विशीं थोडो आमी नियाळ करया. मोगाचे न्हू आज साबार कुटुंबांनी पळयता आमी आवय बापूय भुरग्यांक जिविताची एक कूस मात्र दाखयतात. सूख म्हळ्यार कितें, संतोष म्हळ्यार कितें म्हळ्यार मात्र दाखयतात. भुरगीं कितें विचारतात ते सगळे दितात. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, थोडे पटी आमची भुरगीं कितें विचारतात ते हर एका पटी दिमच्या बदलाक थोडे पटी आमी ना म्हणूंक जाय. पळय मोगाच्या न्हू, कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक आज कळीत जावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी तांणी विचारलेले दिमचे सगळे ते दिमचे ATM मशीन न्हय म्हणलें. आमचे भुरगे कितें विचारतात ते हर एक संगती दिमचे ATM आमी न्हय म्हणलें. आमच्या भुरग्यांक आज कळीत जावंक जाय. तशेंच आमच्या भुरग्यांक जिवितांत कश्ट कितें म्हणलें आमी शिकोवया, सोलवड म्हणलें आमी कितें म्हणून शिकोवया. पळय आमकां भावा आनी भयणीनो, आयची भुरगीं मस्त सूक्ष्म ह्या सेन्सिटीव जावन आसात. त्याच कारणा खातीर आमी पळयता, हर एका दिसा वाचता, हांव परो टीव्हीनी पळयता, न्यूजपेपरांनी वाचता, कितले आमची भुरगीं तरणाटे आज जिवितांत बेजाराय भोगून आपलो जीव सोगडावन आसात, जीवघात करन आसात. हाका प्रमुख कारण कित्याक म्हळ्यार म्हाका भावा आनी भयणीनो, आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांक ल्हान आसतना तांचे सूख दाखोवन दिवन तांकां सारक्या वाटांनी चलोवंक ते सुकल्यात. त्याच कारणाक लागून पळय आयची भुरगीं मस्त सूक्ष्म इमोशनली वीक म्हणटा आमी. देखून जेन्ना आमची भुरगीं सूख करतात तांकां आमी सारकी वाट दाखोवया, तांकां आमी शिक्षा दिवया. आनी तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, कश्ट कितें म्हणलें आज आमच्या भुरग्यांक आमी कळीत करूंक जाय. कश्ट कितें म्हणलें आमच्या भुरग्यांक आमी कळीत करूंक जाय. तांच्या जिवितांत आमचे ते सोलवणी फूड करूंक आमच्या भुरग्यांक आज आमी शिकोवया. आमच्या भुरग्यांक आमी आज शिकोवया. मोगाचे न्हू, भुरग्यांक बऱ्या तरान ल्हानवड करची जबाबदारी आज हर एकल्या आवय बापायची जावन आसा, हर एक आवय बापायची जावन आसा. आनी दुसऱ्यान आमच्या भुरग्यांक सेवेचो महत्व कितें म्हूण आमी शिकोवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक सेवेचो ह्या कामाचें महत्व कितें म्हूण आमच्या भुरग्यांक आज आमी कळीत करूंक जाय. तेसलोनिकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 10 थंयसर सांपावलो बरोवन अशें म्हणटा. तेसलोनिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 10, जो कोण काम करिना ताका उपाशी पडोवंक सोडा. जो कोण काम करिना ताका उपाशी पडोवंक सोडा. म्हाका भावा आनी भयणीनो, जर आमकां काम करूंक त्राण आसोनी आमी काम करिनासतना आलसायन घरा भितर बसता तर तसल्यांक म्हणली उतरां जावन आसात सांपावलान. तशेंच आमच्या कुटुंबांत आमी जियेत आसतना प्रत्येक जावन भुरग्यांक आमी कामाचो महत्व कितें म्हूण कळीत करया. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी घरांत असले ल्हान कामां भुरग्यांक करूंक आमी शिकोवया. जावं पुरो झाडचे, नितळ करचे आनी इतर रांदप करची कामां आमच्या भुरग्यांक आज आमी कुटुंबांनी शिकोवंक जाय. थोड्या दिसा आदीं हांव एका कुटुंबाक गेल्लो, गरबेजमेंताक म्हूण थंयसर गेल्लो. आनी त्या वेळार ती आवय म्हज्या लागीं म्हणूंक लागली, फादर एक दीस हांव नातली फादर भायर बाजाराक या मार्केटीक गेल्ली. आनी त्या वेळार म्हजो घोव आनी म्हजे धूव ते आतां डिग्री शिकोवन आसा फादर, ती मात्र घरा आसली. आनी त्या वेळार घरा कोणी गेस्ट आयली फादर, सयरे आयिल्ले. आनी म्हज्या घोवान म्हज्या धुवे लागीं म्हळें खंय वचपुता वचून च्या कर हाडये. आनी ते धूव थंयसर कुजनांत भितर येता आनी च्या कर पयले पोटी ताणें थंयसर कुजनाक वचें आनी च्या कर हाडटा. थंयसर साकर घालच्या बदलाक मिठाची च्या कर हाडटा. पळय म्हाका भावा आनी भयणीनो, आज आमच्या भुरग्यांक साकर खंयचें मीठ खंयचें म्हूण कळीत ना. देखून जेन्ना आवयानो तुमी रांदूंक कुजनाक वतात, तुमच्या भुरग्यांक तुमी आपोवन व्हरा. तुमच्या भुरग्यांक एक कुजनाक आपोवन व्हरा आनी तांकां थंयसराच्यो सगळ्यो वस्तू दाखया आनी ते वस्तू कित्याक वापरतात म्हणून तांकां कळीत करा. त्या वस्तूंची नांवां तुमी सांगा आनी उपरांत तांकां रांदूंक शिकया. तुमच्या भुरग्यांक तांच्या पांया वयर तांकां रावोंक
आज हर एकल्या आवय बापायने शिकोवंक जाय. हर एक आवय बापायने आपल्या भुरग्यांक तांच्या पांया वयर रावंक शिकोवंक जाय. आनी तिसऱ्यान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी भुरग्यांच्या जिवितांत पयशे डेपॉझिट करचे नाका. बघा तांच्या जिवितांत आमी शेगून डेपॉझिट करया. पयशे आमी आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत डेपॉझिट करचे नाका. बघार आमी आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शेगून डेपॉझिट करूंक जाय. जर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमी आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत पयशे डेपॉझिट करता तर आमी विसरता आसतना तांकां फकत पयशे मात्र दिता तर मोग दिना जाल्यार वखद आसता एक ना एक दीस त्याच पयशांनी ती आमकां प्रायवंताच्या आसऱ्याक विकतली. आनी देखूनच पळय आज पयशांद्वारे कितले भुरगे आडवटांनी वचून आसात. आमल पिवण्याच्या मोगार पडल्यात, ड्रग्साच्या मोगार पडल्यात आनी खंयच्याय वस्तूंच्या मोगार ती पडून आसात. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमी शेगून डेपॉझिट करया. जेन्ना ते सूख करतात तांचे सूख दाखोवन दिवन तांकां सारक्या वाटांनी आज आमी आमच्या भुरग्यांक चलोवंक जाय. सिराक आपल्या पत्रांत बरोवन अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 17 थंयसर सिराक म्हणटा, तुझ्या भुरग्याक शिक्षा दी, तुझ्या भुरग्याक शिक्षा दी आनी उतार प्रयेक तुझ्या काळजाक तो समाधान दितलो. उतार प्रयेर तुका मान दितलो, गौरव दितलो, तुज्या सांगाता रावतलो, तुका सांबाळतलो, तुजी सेवा करतलो. देखून मोगाच्या आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत आज आमी शेगून डेपॉझिट करया. बरें कितें म्हूण आमच्या भुरग्यांक आज आमी आमच्या कुटुंबांनी कळीत करूंक जाय. आमच्या भुरग्यां खातीर आमी आस्त करून दवरची नाका. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, बगर आमच्या भुरग्यांक आज आमी आस्त करूंक जाय. तेन्ना मात्र ती आमच्या सांगात आसतली, आमचो मोग करतली, आमकां गौरव दितली, आमकां मानान ती लेखतली. वाचता आमी लुकाची शुभ वर्तमान अध्याय 2 वाक्य 40 आनी 51. जेजू ताच्या माय बाबा सांगता टेंपलांत जेरुजालेमाक थंयसर परबेक गेल्ल्या वेळार पळयता हांव जेजू थंयसर फाटी रावता आनी मोरी आनी जुजे एका दिसाची वाट सोडून आयले आनी त्या वेळार जेजू तांच्या सांगता ना म्हूण तांकां कळीत जालें. आनी उपरांत मोरी आनी जुजे कितें करतात, फाटी ती जेरुजालेमाक वेतात. 3 दिसां उपरांत जेजू तांकां देवळांत थंयसर मेळ्ळो. आनी त्या वेळार मोरयेन विचारले सवाल जावन आसा, त्या वेळार मोरयेन जेजूक विचारले सवाल जावन आसा. वाचता आमी लुकाची शुभ वर्तमान अध्याय 2 वाक्य 40 आनी 8. लुकाची शुभ वर्तमान अध्याय 2 वाक्य 40 आनी 8. मोरी जेजूक विचारता, पुता तुवें अशें कित्याक केलें, पुता तुवें अशें कित्याक केलें. वय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, वय मोगाच्या आवय आनी बापायनो, जेन्ना तुमची भुरगीं आडवाटांनी चलतात, संवसारी सांगतेचे गुलाम जावन जियेतात, वायट सांगतेच्या फाटल्यान धांवतात, तेन्ना तुमी विचारतात तर पुता तुवें अशें कित्याक केलें, दुवें तुवें अशें कित्याक केलें म्हळ्यार सवाल जर तुमी विचारतात जाल्यार खंडीत जावन तुमची भुरगीं आडवाटांनी चलची नात, तुमची भुरगीं संवसारी सांगतेची गुलाम जावन जियोवची नात, तुमची भुरगीं आमाल पिवण्याच्या ड्रग्साच्या मोगार ती पडची नात. बगार तुमची भुरगीं तुमच्या कुटुंबांत दिवो जातली, तुमच्या कुटुंबाक ती उजवाड हाडटली, तुमच्या कुटुंबाक ती बेसांवां जातली. देखून मोगाच्या न्हू जेन्ना आमची भुरगीं सूख करतात तांचे सूख दाखोवन दिवन तांकां सारक्या वाटांनी आमी चलोवया, सारक्या वाटांनी आमी चलोवया. वाचता आमी सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 6. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 6. तुज्या पुताक सारकी वाट दाखय आनी उतार प्रायर तो तुज्या सांगाता आसतलो. तुज्या पुताक ह्या दुवेक सारकी वाट दाखय, बरेपणाची वाट दाखय, शेगुणाची वाट दाखय, उजवाडाची वाट दाखय, तेन्ना उतार प्रायर तो तुज्या सांगाता आसतलो. तो तुका आसऱ्यांत ओडून घालचो ना, तुज्या सांगाता आसोन तुजी सेवा करतलो, तुजी साखरी करतलो. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जेन्ना आमची भुरगीं सूख करतात तांचे सूख आमी दाखोवन दिवया, तांकां मोगान आमी वाडोवंक जाय, मोगान आमी वाडोवया. तशेंच मोगाच्या न्हू आमच्या भुरग्यांक आमी भावार्थान वाडोवंक जाय, आमच्या भुरग्यांक आमी कुटुंबान देव बिरांतेन आनी भावार्थान वाडोवंक जाय. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आदी मागा आमच्या पुर्वजांनी आमच्या वडिलांनी आमकां भावार्थ दिल्लो, मागण्याचो महत्व कितें म्हूण कळीत केलो. देखूनच आज आमी इतल्या व्हडा संख्यान हांगासर येवन हांगासर आयल्या. तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जर
आमी आमच्या भुरग्यांक भावार्थाचो महत्व कळीत करिना तर मागण्याचो महत्व कळीत करिना तर मुखार एक दिसा मिसाक कोणी आसचे नात रत्रे कोणी आसचे नात आराधना कोणी आसचे नात आमची सगळी गरज बंद करी जाय पडटली जर मगाच्या भावा आणि भयणीनो आमी आमच्या भुरग्यांक भावार्थान व्हड करिना तर देव पिरांतेन वाडयना तर आमची सगळी इगोर्ज्यो मोला जावन गे खंयचे पार्टी सेंटर जावन गे आनी कितेंय जावन बदलतली देखून उगडास दवरया मगाच्या भावा आणि भयणीनो आमची गरज तशी आमी सोडचे नाका आमच्या भुरग्यांक आमी भावार्थान वाडोवया आमचो भावार्थ आमी जिवो दवरया भावार्थ आमी जिवो दवरया मगाचे न्हू आज आमच्या भुरग्यांच्या हातांत मोबायल आनी संवसारी वस्तू दिवन तांचे जिवीत विबाड करच्या बदलाक तांकां देवाचे उतार दिवया मागण्याचो महत्व कितें म्हणून कळीत करया हर एक आयतारा तांकां सुखान आसतना आमी इगर्जेक दोतोन एक धाडया पळयता आमी सबार भुरगीं आयतारा दीस डान्स क्लासीक म्युजीक क्लासीक आनी खंयच्याय क्लासीक बिजी आसात पूण देवाक दिवंक आमकां वेळ ना उगडास दवरा म्हाका आवय बापाय न्हू जर आमी आमच्या भुरग्यांक भावार्थान वाडयना तर जर आमी आमच्या भुरग्यांक आयतारा दीस मिसाक आनी दोतोन एक धाडना तर सर्गींच्या राजांत भितर सरता आसतना देव आमची डान्स सर्टिफिकेट विचारचो ना आमचे सिंगींग कॉम्पिटिशनाचे सर्टिफिकेट विचारचो ना देव आमची डिग्री सर्टिफिकेट विचारचो ना देव तुका PhD मेळ्ळ्या की ना म्हणून विचारचो ना तो पयले विचारतलो तुका भावार्थाची सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या की जे भावार्थाची सर्टिफिकेट खंय आसा देखून आमच्या भुरग्यांक आमी भावार्थान वाडोवया एफएस घरांक बरयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 4 एफएस घरांक बरयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 4 थंयसर सांग पावलो बरो न्हू अशें म्हणटा तुमच्या भुरग्यांक शिस्तेन वाडया आनी देवा विशीं धर्मा विशीं जाणवाय तांकां दिया मोगाच्या आवय बापाय न्हू तुमच्या भुरग्यांक देवा विशीं धर्मा विशीं कातोलीक पवित्र सभे विशीं पवित्र पुस्तका विशीं जाणवाय दिया हर एका दिसा कुटुंबांत भुरग्यांक सांगाता घेवन तेर्स करा मागणें करा घडतली विस्मित आनी बरेपण आजापा देव आमचेर आशिर्वाद आनी बेसांवां घालतलो आनी तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणीनो पांचव्यान उगडास दवरया जेदना आमी आमच्या भुरग्यांक इगर्जे धाडटा मिसाक धाडटा तेदना आमच्या भुरग्यांक मनसुगेची मुस्तायकीन सोडून आमी इगर्जेक धाडया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जशें तुमी तुमच्या भुरग्यांक स्कुलाक वता आसतना युनिफॉर्म घालून थंयसर धाडटात तशेंच इगर्जे येता आसतना मनसुगेची मुस्तायकीन सोडून आमच्या भुरग्यांक आमी इगर्जेक धाडया कित्याक आतां निजायकी बेजाराय बघता थोड्या आमच्या भुरग्यांची मुस्तायकी पळोवन युवासनाची मुस्तायकी पळोवन पिंजले ती मुस्तायकी स्लीवलेस दोंपरा म्हणसर घालचे मोगाच्या भावा आनी भयणा उगडास दवरा इगर्ज देवाचें मंदिर देवाचें टेंपल जावन आसा हे मनोरंजनाचें केंद्र न्ही एक मनोरंजनाचें केंद्र जावन आमी बदलूंचे नाका देवाक फावो तो मान फावो तो गौरव आमी हर एकल्यानी दिवंक जाय फावो तो गौरव आमी दिवया मोगाच्या भावा आनी भयणो इगर्जेंत येवन दुसऱ्यांक आमी नाडचें नाका दुसऱ्यांच्या पातकाक आमी कारण जमचें नाका मनसुगेची मुस्तायकीन सोडया देवा मुखार आमी आज सोबोवंक जाय देवा मुखार आमी संबंद बांदून हाडूंक जाय वाचता आमी पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 थंयसर पेद्रू बरोवन अशें म्हणटा तुमची सोबाय जायना हे विणलेल्या केसाची भांगरा शिंगराची नेसलेल्या आंग वस्त्रांची बगार ती जाय भितरल्या व्यक्तित्वाची ती देवाक चड मोलादीक देखून मोगाच्या भावा आनी भयणो जेन्ना आमी देवा मुखार येता मिसाक येता इगर्जे येता मनसुगेचे मुस्तायकीन सोडून देवा लागीं उलोवंक घेवया देवा थंय संबंद बांदून हाडूंक घेवया हेरांक हांव कितलो बरो आसा कितली बरी आसा म्हूण दाखोवचे खातीर आमी मिसाक येवचे नाका मोगाच्या भावा आनी भयणीनो पापा फ्रांसीस आपल्या बपत्रांत अमोरेस लेतिशिया म्हळ्या बपत्रांत नंबर 193 थंयसर तो बरोवन अशें म्हणटा तुमच्या कुटुंबांत आसल्या वडिलांक तुमी गौरव दिया तुमच्या कुटुंबांत आसल्या वडिलांक तुमी गौरव दिया ते कितें सांगतात ते कितें सांगतात ती जाणवाय तुमची करा आनी तशेंच जी कुटुंबांत आसल्या वडिलांक मान आनी गौरव दिनात ती नासाच्या वाटांनी चलतात म्हणटा पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो पळया सबार कुटुंबांनी आवय बापय आपल्या भुरग्यां खातीर भुरग्यांच्या फुडारा खातीर जायतो सॅक्रिफायस करतात दीस रात म्हणले बरी वावुरतात कित्याक भुरग्यांचो फुडार बांदून हाडचे खातीर प्रत्येक जावन खबर दुबल्या कुटुंबांनी आमी पळयता आवय बापय थंयसर जेवंक खावंक नातल्यार ती उपाशी रावतात आनी आपल्या भुरग्यांक थंयसर
दादोशी करतात आणि जेन्ना भुरगे पिडेंत पडटा तेन्ना त्या पिडेची दीस रात म्हणून आसतना न्हीद नासतना त्या भुरग्याची सेवा करतात आणि तीच भुरगीं व्हड जाता आसतना तांच्या भया वयर ती रावंक आराम करता आसतना आमी पळयता तांचे आवय बापाय तांकां जडाय जावंक पावतात आवय बापाय जडाय जावंक पावतात ती पिड्यार पडल्या वेळार भुरगीं तांची सेवा करच्याक सुरसुतात मात्र न्ही तांकां फ्रायवन तांच्या आसऱ्यांत घालतात सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 20 आणि 7 सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 20 आणि 7 थंयसर सिराक बरोवन अशें म्हणटा सिराक बरोवन अशें म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान तुज्या बापायचो तूं मोग कर सगळ्या तुज्या काळजान तुज्या बापायचो तूं मोग कर तुज्या आवयच्या प्रासूजपणाचे दीस तूं विसरा नाका तुज्या आवयच्या प्रासूजपणाचे दीस तूं विसरा नाका ताणी तुका कितें केलां तें तुज्यान कदेंच फारीक करूंक जमचें ना ताणी तुका कितें केलां तें तुज्यान कदेंच फारीक करूंक जमचें ना पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमच्या आवय बापायनी केले ते सॅक्रिफीस आमकां फाटी दिवंक केन्नाच साध्य जायना देखून आमच्या कुटुंबांत आसच्या वडिलांक आमी मान आनी गावराव दिवया गावरावान तांकां पळोवया तांची सेवा करया कणीस जावन देव ताची बेसांव आनी आमची आशिर्वादां आमचेर घालतलो तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणीनो तशेंच वाचता आमी सिराकाचो ग्रंथ अमोरिस लेतिशिया पापा फ्रांसिसान बरयलें पपत्र अमोरिस लेतिशिया पापा फ्रांसिसान बरयलें पपत्र नंबर 80 आणि 3 थंयसर पापा बरोवन अशें म्हणटा कुटाम जावन आसा भुरग्यांक रक्षण दिवचो जागो कुटाम जावन आसा भुरग्यांक रक्षण दिवचो जागो मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आज आमकां सामी एक सवाल करूंक जाय आमच्या कुटुंबांनी भुरग्यांक रक्षण आसा गी भुरग्यांक सांबाळता गी देवान दिलें तें भुरग्यांचे देणे मोगान आमी स्विकार करता गी मोगाचें आज कुटुंबांत एक मारेकार पिडा समाजांत अशी एक मारेकार पिडा जावन आसा अबॉर्शन या गर्भपात एक फॅशन जावन गेला मोगाच्या भावा आनी भयणीनो एक पाताक म्हणल्यार आज मनीस विसरला पाताक म्हणल्यार आज एक मनीस विसरला एक भुरगे आवयच्या गर्भांत आसतना चिंता की हांव म्हज्या आवयचें मांस आनी रगत आनी खंडीत जावन म्हजी आवय म्हाका नाश करची ना पूण ती आवय त्या बापय त्या भुरग्याचे नाश करच्या मुखांतर त्या भुरग्याच्या स्वपानी नाश करता एवढाच द्वारा म्हणजे मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जिवीत देवान दिल्लें तेणें ते खंयच्या मनशाक नाश करूंक अधिकार ना खंयच्या मनशाक नाश करूंक अधिकार ना फकत देवाक मात्र जिवीत दिवंक आनी जिवीत काडूंक अधिकार आसा मनशाक ना देखून आमी मनशा जिवाक गौरव दिवया मनशा जिवाक मान दिवया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो मनशा जिवाक मान दिवया जर मोगाचें जेन्ना एक व्यक्ती गर्भपात करता तो देवातें आसलो संबंध तुटयता जर मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या मदें कोणी आमी आसांव जाल्यार आमी गर्भपात केला जाल्यार आमी आमच्या पातकांक आमी बक्षाने मागोंक ना जाल्यार हांगासर आमी आज बसून आसांव जाल्यार आमी ह्या पाताक आदारून पवित्र कुंगरार जेजूक स्विकार केला जाल्यार आमी अयोग्य जावन आसात मोगाच्या भावा आनी भयणीनो त्याच कारणा खातीर जर आमी ह्या पाताक आदारला आमी आमच्या पातकांक बक्षाने मागोंक ना तर या आमी ह्या जागा आसात ह्या जागा लागीं आमची पातकां वळखून घेवया आमचो देव बक्षूंचो देव उडास दवरा आमचो देव बक्षूंचो देव आमची पातकां तो बक्षूंक तयार आसा आमची पातकां तो बक्षूंक तयार आसा देखून देवा लागीं आमी राज्य जावया देवा लागीं राज्य जावया जर आमी हे पाताक वळखनासतना हांगासर बसल्या जाल्यार जर आमी पाताक वळखनासतना पवित्र कुंगरा जेजूक सेवला जाल्यार आमी जेजूची गुणांकार करा उडास दवरा सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 11 वाक्य 20 आणि 8 थंयसर बरोवन तो अशें म्हणटा कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 11 जो कोण जेजूची कूड आनी रगत ना कुशेन स्वीकार करता जो कोण जेजूची कूड आनी रगत ना कुशेन कुंगरांत स्वीकार करता तो क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुणांकार धरता उडास दवरा कुडी आनी रक्ता विरोध तो व्यक्ती गुणांकार धरता जर आमी पाताक केला जाल्यार मोगाच्या न्हू देवा ताण बक्षाने मागया खंडीत आमचो बक्षूंचो देव बक्षूंचो स्वामी सदांच आमची पातकां बक्षून ताच्या मोगांत एक करच्याक तो आमकां तयार आसा मोगाच्या न्हू कुटुंबांत आमी जियेत आसतना मागण्या जिवीत भोव प्रमुख जावन आसा कुटुंबांत आमी जियेत आसतना मागण्या जिवीत प्रमुख जावन आसा
जे कुटाम सांगता मागता ते कुटाम सांगताची येता. जे कुटाम सांगता मागता ते कुटाम सांगताची येता. पापा फ्रांसीस अमरेश लतीश म्हणल्या पपत्रांत भो आपूरबायचे पपत्र मगाच्या भावानी बहिणो जर तुमकां एक अवकाश मेळटा जाल्यार हे पापत्र वाचा. अमरेश लतीश आमच्या स्टॉलांत ताचे बूक मेळोवंक पुरो. भो आपूरबाय कुटुंबा जिवीत लग्ना जिवीत कशें जियेचें म्हणल्या विशयांत पापा फ्रांसीस भो आपूरबायनी ह्या पत्रांत सांगता. अवकाश मेळटा जाल्यार एक पपत्र वाचा. खंडीत जावन तुमचें तें तुमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण जातलें. ह्या पपत्रांत नंबर 20 आणि 9 थंयसर पापा फ्रांसीस बरोवन म्हणटा कुटाम जावन आसा सांगता मागणें करचें. कुटाम जावन आसा सांगता मागणें करचें. देवाचे उतार वाचचे. देवाचे उतार वाचचे आनी सुखान आसतना मिसाच्या बलिदानांत हजर जमचे. आज आमकां आमी सवाल करया आमच्या कुटुंबांत मागणें आसा गी. देवाचे उतार आमी वाचता गी. हर एका दिसा सुखान आसतना मिसाक आमी येता गी. म्हणल्यार एक सवाल आमकां आमी करूंक जाय. जेन्ना म्हाका एक कुटुंब जावन आमी मागणें करता तेन्ना आमचे कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदलतात. पळया जेजूच्या शिसांच्या जिवितांत जेजूच्या मरणा उपरांत देदेस्पर जाल्ले कांगाल जाल्ले बेजारायन भरले शीस मोरये सांगता थंयसर मागणें करनासले म्हणटा. धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 12 आनी 13 तें आमी वाचता. जेन्ना ते जेजूच्या नांवी थंयसर मागणें करनासतात अध्याय 2 थंयसर आमी पळयता पवित्र आत्मा तांचेर देंवून येता. जेन्ना पवित्र आत्मा तांचेर देंवून येता तांचे सगळे जिवीत परिवर्तन जाता. सगळे जिवीत परिवर्तन जाता. बेजारायन निराशेन कंगाल जाल्ले ते तांच्या जिवितांत नवो बरवसो उदेता. धैर्यान ते वेतात आनी सगळ्या संवसाराक सुवर्तमान प्रगट करतात. पळय म्हाज्या भावा आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन फाटल्या 2 वर्सांनी विविध रितीचे कश्ट आमकां आयल्यात. सबारांनी आपलें काम होगडायला. बऱ्या कामार आसल्यांनी काम होगडायला. थोड्यांनी आपल्या मोगाच्यांक होगडायला आनी थोड्यांनी आपल्या आर्थीक रितीन सबार जाण आज गोश्टून आसात. ताच्या कुटुंबाक कशें सांबाळचे भुरग्यांक कशें सांबाळचे म्हणल्यार एक चिंताप सदांच दसून आसा. मोगाच्यानो निराश जावचे नाका. कांगाल जावचे नाका. देवा तें दवरलो भावार्थांनी बातयेन आमी सांगचे नाका. एक कुटाम जावन आमी मागणें करया. जशें शीस एक कुटाम जावन जेजूच्या नांवान मागणें करतले तशेंच एक कुटाम जावन हर एका दिसा आमी मागणें करया. जेन्ना आमी एक कुटाम जावन मागणें करता तेन्ना शिसांच्या जिवितांत घडिल्ले ते विस्मित आनी अजाप आमच्या कुटुंबांनी घालतले. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो शिसांच्या जिवितांत घडिल्ले ते अजाप आनी विस्मितां आमच्या जिवितांत घडतली. देखून हर एका दिसा सुखान आसतना आमी मागणें करया. देवाची बेसामां कृपा आदार आमच्या कुटुंबांनी सदांच आसतली. आमचे कुटुंब आज मोगाच्यानो पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदल्ल्यात की म्हणल्यार एक सवाल आज आमी हर एकल्यानी करूंक जाय. फुड्या कुटुंबांनी आमी पळयता भगवंत कुटुंबां हर एका दिसा सुखान आसतना मागणें करतात. देवाचे उतार वाचतात. देवभ्रांतीची कुटुंबां जर आमी मागणें करता जाल्यार देवाक जावं महिमा आनी स्तुती खंडीत जावन देव आमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण सबार कुटुंबांनी आमी पळयता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो ती कुटुंबां देवाची मंदिरां जावन बदलच्या बदल्याक आज सबार कुटुंबां मनोरंजनाची केंद्र जावन बदल्ल्यात. सकाळी जावन रात म्हणसर सगळो दीस मोबायलार टीव्ही मुखार बिजी. फिल्मां पळोवच्यान बिजी. सिरियल पळोवच्यान बिजी. व्हिडिओ गेम खेळच्यान बिजी. नाका जाली पिंतुरां पळोवच्यान बिजी. पूण देवाक दिवंक आमकां वेळ ना जाला. देवाक दिवंक आमकां वेळ ना जाला. आनी थोड्या कुटुंबांनी आमी पळयता मागणें जावन आसा एकाची एडवर्टायजमेंट म्हणल्यार बरी. सिरियला मध्ये ऍड येता आसतना तांचे मागणें आरंभ जाता. ते ऍड संपच्या पयलीं तांचे मागणें संपता. आज सबार कुटुंबांनी म्हाज्या भावा आनी भयणीनो मागणें एकारेक तिचे एडवर्टायजमेंट जावंक पावला. मागणें एकारेक तिचे एडवर्टायजमेंट जावंक पावला. मागणें करीचे म्हणल्या कारणा खातीर आमी करता. देवा थंय संबंध बांदून हाडूच्या खातीर न्ही. देवाच्या मोगान आमी करचे न्ही. आनी थोडी कुटुंबां आज पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदलच्या बदलाक 12 जावन बदल्ल्यात. 12 जावन बदल्ल्यात म्हाज्या भावा आनी भयणीनो. सांज जाता आसतना आमी पळयता बोतले उक्ते करून पियोंक आरंभस आनी ताच्या उपरांत थंयसर कितें घडटा म्हूण तुमकां कळीत आसा. लढाई झगडी मारामारी एका रितीचे येवकणाचे वातावरण तसल्या कुटुंबांत शांती ना समाधान ना संतोष ना बेजाराय आनी खालो गो. पळय म्हाज्या भावा आनी भयणीनो आज पियोवण्याद्वारे सबार कुटुंबां नास जाल्यात. आज पियोवण्याद्वारे सबार कुटुंबां म्हाज्या भावा आनी भयणीनो बायल आनी भुरगीं रस्त्यार पडल्यात. देखून मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबांत देवाक आमी पयलो जागो दिवया. संवसारी संगतीक न्ही. देवाक पयलो मान दिवया. मागण्या मुखांतर आमी देवा थंय संबंध बांदून हाडूंक
प्रयत्न करया खंडीत जावन देव आमचेर आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर बेसावा आनी कृपा तो वतलो मग जिवितांत कितले कश्ट दित कितले कश्ट दित कितली वेजरां येवन दी कितली आनवार येवन दित एका देवा थंय दवरलो बरोवरचो भावार्थ आमी सांगचो नाका एका देवा थंय दवरलो पातयेनी बरोवचो आनी भावार्थ आमी सांगचो नाका मोगाच्या भावा आनी भयणो जिवितांत कितले कश्ट दित देवाक आमी पातयेवन देवाचेर विश्वासी रावन आमी जिवया वास्तव आमी दानियेल प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 3 पळया सर दानियेल प्रवादी नितीवंत मनीस देवाक तो विधेय जावन जियेलो देवाच्या वाटांनी तो चल्लो आनी कितें करता नबुकदनेझर राय थंयसर भांगराची मुर्ती करता आनी त्या मुर्तीची आराधना करच्याक थंयसर असल्या सगळ्या लोकांक आपोवन दिता पूण दानियेल प्रवादी म्हणटा दानियेल प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 18 दानियेल प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 18 हांव एका निजा देवाक सांडून दुसऱ्या देवाची आराधना आनी पुजा करचो ना हांव एका निजा देवाक सांडून दुसऱ्या देवाची आराधना आनी पुजा करचो ना आनी त्याच कारणाक लागून ताका थंयसर उज्याच्या आगत्यांत उडयतात आनी त्या वेळार देवा थंय दवरलो भावार्थ पातयेनी आनी बरोवचो दानियेल प्रवाद्यान सांगूंक ना देवाची तो स्तुती करता ताच्या सांगाता मेळोन देवाक अर्गां दिता देवाचे होगलाप करता आनी त्या वेळार पळया मगाचे न्हू देव येवन ताका राखता ताका त्या उज्याच्या आगट्यात हांव ताका सांबाळता वास्तव आमी दमदूतांची कृत्य पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 20 आनी 5 पाऊल आनी सिलासाक धरून थंयसर बांद्यांत घाल्ल्या वेळार पाऊल आनी सिलासाक धरून बांद्यांत घाल्ल्या वेळार पाऊल आनी सिलास देवाची स्तुती करतात जेजूची स्तुती करतात आनी देवा थंय दवरलो भावार्थ आनी पातयेनी तांणी सांगूंक ना त्याच कारणाक लागून थंयसर भंय कांपणी जाता आनी तांकां सुटका दिता पळय जोब प्रवादाच्या जिवितांत ताचे म्हणल्यार कितें आसलें सगळें तो होगडायता ताच्या आस्तपदीक ताच्या मोगाच्या व्यक्तींक जानवरांक निमाणे तोच पिड्यार पडता आनी त्या वेळार देवाचेर बरोवचो आनी पातयेनी दवरन जोब प्रवादीन म्हणले उतरां जावन आसात जोब प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 1 जोब प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 1 जोब प्रवादी म्हणटा विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांत ह्या संवसारी आयलो विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांत ह्या संवसारी आयलो विणगो हांव परतून वेतलो देवान दिला देवान काडून व्हेला सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं पळय मोगाचें न्हू देवाचेर दवरलो बारवोसो पातयेनी भावार्थ सणी नासतना देवाक तो विधेय जावन जियेता त्याच कारणाक लागून वास्तव आमी जो प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 2 ताणें कितें होगडायले देव सगळें ताका फावो करता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो देवाचेर विश्वास पातयेनी दवरून आमी जियेवया एक ना एक दीस देव आमचेर आशिर्वाद बेसांव आनी कृपा आनी आमचेर वतलो सबार पावटी आमी कितें करता आमच्या जिवितांत ल्हान एक कश्ट येता आसतना पिडा येता आसतना आनवार येता आसतना एक आनी थंय दवरलो भावार्थ सांडून आमी अन्य देवा फाटल्यान धांवता माट मंत्रा फाटल्यान धांवता पितीसपणा फाटल्यान धांवता बंब्या पुजा फाटल्यान धांवता आमी जादू करत्या व्यक्ती फाटल्यान धांवता पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो हे खंयच्योय संती आमच्या समस्येक परिहार दिनात बगर आमच्यो समस्या आनीक चड करतात उगडास दवरा वास्तव आमी कोरिंथकारांक दमदूतांची कृत्य पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 11 आनी 12 दमदूतांची कृत्य पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 11 आनी 12 थंयसर अशें बरयला स्वर्गीय आनी संवसारी जेजू शिवाय आमकां सोडवून दिवचें दुसरें नांव खंयचेंय ना माट मंत्र मोगाचो न्हू बंब्या पुजा अन्य देव ह्या लिंबू आनी गराबांचे ह्या खंयच्यान ती आमच्या समस्यांक परिहार मेळना कितले कश्ट दित देवा थंय पातयेनी दवरया जेजू शिवाय आमकां सोडवून दिवचें नांव ह्या संवसारांत दुसरें ना वास्तव आमी जो आमचे मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 18 मातेवाचे शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 18 थंयसर जेजू म्हणटा स्वर्गीय आनी संवसारी सर अधिकार देवान म्हाका दिला स्वर्गीय आनी संवसारी सर अधिकार देवान म्हाका दिला देखून म्हाका न्हू जेजू वरवीं मात्र आमी सोडवण जोडूंक शकतले हांव जेजू वरवीं मात्र आमच्या सर समस्यांक परिहार मेळटले देखून एक आनी देवा थंय पातयेनी जियेवया एक आनी निजा देवा थंय दवरलो भावार्थ आमी सांगचो नाका इसाया प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 40 आनी 4 वाक्य 6 इसाया प्रवादीचे ग्रंथ अध्याय 40 आनी 4 वाक्य 6 हांव आरंभ आनी अंत्यवंता सर्वेस्पर देव म्हजे शिवाय तुमकां दुसरो देव ना हांव आरंभ आनी अंत्य म्हजे शिवाय तुमकां दुसरो देव ना देखून म्हाका न्हू
जिवितांत कितले कश्ट पिडा आडवारा बेजारा येवन देवाचेर पातीनी दवरया. जशें दानियेलाच्या जिवितांत आजा पाणी विस्मीत घडलें, जशें पाऊल आनी सिलासाच्या जिवितांत आजा पाणी विस्मीत घडलें, जशें जोबाच्या जिवितांत आजा पाणी विस्मीत घडलें, तें साजाप जेन्ना आमी भावार्थ आनी पातयेनी दवरून देवाचेर मागता तेन्ना आमच्या जिवितांत तें घडतलें. आमच्या जिवितांत घडतलें. उडास दवरा म्हाकाच्या भावा आनी भयणीनो. देखून देवाचेर पातीनी दवरया, देवाचेर भावार्थ दवरया, देवाचेर विश्वास दवरून आमचे कुटुंबां आमी बांदून हाडया. मगच न्हू थोडो वेळ आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे कुटुंबां आमी जेजूक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या सोर सांद्यांक जेजूक समर्पण दिवया. कुटुंबांत कितें उणेपण आसा जाल्यार, ना समाधान बेजाराय आसा जाल्यार, खंयच्याय रितीची चलवणी आसा जाल्यार, प्रत्येक जावन आमची भुरगीं आडवाटांनी चलतात जाल्यार, आमाल पिवनाचे ड्रग्साचे गुलाम जाल्यात जाल्यार तांकां प्रत्येक जावन जेजूक आमी समर्पण दिवया. कोणी पिडेस्त आमच्या कुटुंबांनी आसा जाल्यार प्रायवंत जेजूक ह्या घडये प्रत्येक जावन समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन मागया. कुटुंबांत जियेत आसतना पती पत्नी विश्वासपणाचो संबंध घडचो आमचे खातीर, विश्वासपणाचें जिवीत जिवच्या खातीर एकामेकाचो मोग करून, एकामेका विश्वासी रावून मोगाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तसो जेजू आमकां आदार आनी कृपा दिवन दी.